नमस्कार येवकार गोवा डोनेट सुयश गावणेकार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स ब्रॉट यू बाय पंचामृता. सील केल्ल्या सातांतल्या 2 क्लबांची उजो पालोवपी दळण केली पळोवणी. क्लबांनी फायर हायड्रंटां सयत हेर गजाली जाग्यार कांय गजाली उरल्यात. उपरांत NOC. लुथरा ब्रदर्सांचो पार्टनर अजय गुप्ताक 14 दिसांची न्यायालयीन कादय. JMFC कोर्टान फर्मायली JC लायसन मेळोवपाक लायले फटीचे डॉक्युमेंट म्हूण आरोप. एक्टिव्हिस्ट रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्याच्या केशींतल्यान आपल्याक करचो डिस्चार्ज. झेनिटो कार्दोजान अर्ज केला. झेनिटोक दिल्ले बेला आड रामाची हायकोर्टांत अपील. करंजाळे दर्यादेगेर धरिल्ले नुस्त्यांनी चड प्रमाणात मेटल सबस्टन्स. गोंय विद्यापीठाच्या संशोधकांच्या रिसर्चांतल्यान उक्ताडार नुस्तें खावप्यां मदीं हुस्को. पर्यावरणाची हानी, म्हारगाय, बेरोजगारी, वाडपी गुन्यांव, मर्डर, भ्रष्टाचारावेल्यान विधानसभा अधिवेशनात सरकाराक धरतल्या धारेर विरोधक लागले तयारेक. बसका 6 तारखेर. शेती उत्पादनाक बरो मोबदलो मेळपाक शेतकारांनी पारंपारीक शेती परस वेवसायीक शेतीचेर भर दिवचो. मुख्यमंत्र्याचो शेतकारांक उलो. 3000 शेतकारांक लुकसाण भरपाय. खबर विस्तारान. हडफड्या अग्निकांडा उपरांत सील केल्ल्या सातांतले CO2 आनी दियाज क्लबांची उजो पालोवपी दळान पळोवणी केल्या. क्लबांनी फायर हायड्रंटां सयत हेर गजाली जाग्यार घाल्यात. कांय यंत्रणा जाग्यार घालच्यो उरल्यात. जाग्यार घाले उपरांत खंय NOC. बर्च बाय रोमियो लेन क्लबांतल्या अग्निकांडा उपरांत बेकायदेशीर चलपी क्लब उजवाडाक आयिल्ले. फायराची NOC नासतना क्लब चलताले म्हणून 7 क्लब सील केल्ले. नव्या वर्सा पयलीं फक्त मायान क्लबान यंत्रणा जाग्यार घालून परवानगी घेतिल्ली. मात हेरांनी यंत्रणा जाग्यार घालचे सोडून पार्ट्यो वाजयल्यो. प्रुडंटान प्रकार उक्ताडार हाडले उपरांत उजो पालोवपी दळ क्लबांच्या पळोवणेक पावले. शेनवारा CO2 आनी दियाज क्लबांची उजो पालोवपी दळान पळोवणी केल्या. We have come, they have installed the fire protection system required in this restaurant and all. We have checked the hydrant, we have checked the hose reel hose, we have checked the manual call point. Whatever fire protection system they have installed, we have checked it. In addition to that, we have told them also some additional requirements to be done for in the kitchen areas and in the storeroom areas, which they will do it. So हो तुम्ही सध्या एकूच एका केल्लो काय बाकीच्या एकवट वयतले तुमी? As per the directions, we will inspect the place. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाचे धनी लुथरा ब्रदर्सांचो स्लिपींग पार्टनर अजय गुप्ताक 14 दिसांची न्यायालयीन कादय. म्हापशें JMFC कोर्टान JC फर्मायली. ताणें क्लबाक एक्सायज लायसन घेवपाक फटीचे डॉक्युमेंट लायिल्ले म्हूण आरोप. लुथरांचो स्लिपींग पार्टनर अजय गुप्ताक अग्निकांडा उपरांत अटक केल्ली. ताणें परमिशनां मेळोवपाक फटीचे डॉक्युमेंट सादर केल्ले म्हूण आरोप. जो कि ये फायर ट्रेजेडी केस के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि एक्साइज लाइसेंस को लेने के लिए फोर्ज डॉक्यूमेंट का इन्होंने इस्तेमाल किया था. जो हेल्थ ओनर्सी फोर्ज की थी उसके लिए अलग से मापोसा पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर की गई थी. और जो कि उस रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR में इन्वेस्टिगेशन के दौरान अजय गुप्ता जो कि एक ऑनर है 3 में से, उनको अरेस्ट किया था मापोसा पुलिस ने. और जिनकी ऑलरेडी 10 दिन की रिमांड आज पूरी होने के बाद उनको फ़िलहाल JC भेज दिया है. और उम्मीद है कि इसमें अभी लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी होनी बाकी है. तो जब उनकी गिरफ्तारी होगी तो उसके बाद दोबारा इनको पुलिस रिमांड पे लाया जाएगा ताकि आपस में कन्फ्रंट करा सकें. जो भी पुलिस के प्रोसीजर होंगे वो ड्यू कोर्स में पूरा किया जा सके. और
साथ साथ इन्होंने बेल एप्लीकेशन भी मूव कर रखी है, जो हमने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था। उसमें हमने ऑलरेडी इंटरवेंशन एप्लीकेशन पूरे विक्टिम परिवार की तरफ से फाइल कर रखा है और विक्टिम परिवार इसका पूरा पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। दोबारा रहनुमाई में लेके आएंगे और फिर फर्दर अगर जरूरत होगी तो उसमें पुलिस कस्टडी दोबारा से ली जा सकती है, जब एक बार लूथरा ब्रदर्स इसमें अरेस्ट हो जाए उसके बाद। मजगतीं जायते फावट बर्च क्लबांतल्या सावंड पुलिसांच्यो कागाळी आशिल्ल्यो, मात खंय पुलिसांनी कारवाय करूंक नाशिल्ली। मॅजिस्ट्रियल रिपोर्टांतल्यान मुखार. In connection with Goa police, or we should say more precisely the Anjuna police, the report suggests that there were several complaints made regarding the noise pollution, but the Anjuna police did not act promptly or appropriately. Chief Minister Pramod Sawant has assured that on the basis of magisterial report, the due action will be taken against those faulty officers. And in connection with Goa police, I inquired that what action has been taken or would be taken on the basis of that report. One senior police officer confirmed to Prudent that the report has not reached to Goa police officially yet, but the officer said that they will study the report and any officer is found guilty, the appropriate action will be taken. But the senior police officer also opined that any negligence in stopping the noise pollution does not lead to the main offense, that is fire and the culpable homicide not amounting to murder. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. राम काणकोणकाराचेर जाल्ल्या हल्लो प्रकरणांतल्यान आपल्याक डिस्चार्ज करचो म्हूण आरोपी झॅनिटो कार्दोजान उत्तर गोंय जिल्लो आनी सत्र न्यायालयांत अर्ज केला. दुसरे वटेन झॅनिटोक दिल्लो जामीन रद्द करचो म्हणून राम हायकोर्टांत गेला. The North Goa Principal District and Sessions Court, by an order dated 6 December 2025, granted conditional bail to the accused Genito Cardozo in the Rama Kankonkar attempt to murder case. In paragraph 30 of the bail order, the court observed that in the present case under consideration, accused Genito Cardozo was not seen at the spot. The role of accused Genito is found in the present case on the basis of confessional statement. The court's findings were based on the charge sheet filed by the Panjim police. However, Genito Cardozo has now moved an application seeking discharge, contending that charges cannot be framed against him merely on the basis of confessional statement of the co-accused recorded before the police. To counter Genito's plea for discharge in the case, the prosecution is exploring the option of approaching the High Court seeking cancellation of his bail. Prudent has learnt that the public prosecutor handling the case has written to the Directorate of Prosecution seeking its opinion on filing an appeal before the High Court challenging the order of the North Goa Principal District and Sessions Court granting bail to Genito. Prudent has further learnt that the Directorate of Prosecution has found the matter fit to be appealed and has moved a file seeking the final opinion of the Advocate General. If the Advocate General also concurs the view of the Directorate of Prosecution, an appeal will be filed before the High Court seeking cancellation of the bail granted to Genito Cardozo in the Rama Kankonkar attempt to murder case. Mukesh Kumar for Prudent. मिरामार करंजाळे दर्यादेगेर धरिल्ल्या नुस्त्यांनी मेटल सबस्टन्स चड प्रमाणांत आसा. गोंय विद्यापीठाच्या संशोधकांनी केल्ल्या नव्या वैज्ञानीक अभ्यासांतल्यान अशें दिसून आयलां नेमान हें नुस्तें खाल्यार भलायकेचो धोको निर्माण जावंक शकता अशी शिटकावणी. गोंय विद्यापीठाच्या संशोधकांनी केल्ल्या नव्या रिसर्चांतल्यान नुस्तेकार आनी नुस्तें खावप्या खातीर ही हुस्क्याची गजाल मुखार आयल्या. रिपोर्ट पळयात. अभ्यासात सादारणपणान खावपी जायत्या नुस्त्याच्या जातींनी धातूचें प्रमाण योग्य मर्यादे परस चड. जड धातूचें प्रमाण चड आशिल्ल्यान नुस्तें व्हडा प्रमाणांत खाल्ल्यार भलायकेक हानिकारक थारूं येता. शारी दर्यादेगेर वाठारांतल्या नुस्त्याचे सुरक्षेचेर चड बारीकसाणीन नदर दवरपाची गरज. AM पाटील, MR नासनोडकार आनी CJG फर्नांडीस हांणी संशोधन केल्लें. नुस्त्याच्या वेगवेगळ्या अवयवांनी म्हळ्यार स्नायू, कल्ले, यकृत, मूत्रपिंड
हातूंतल्यान तपासणेंतल्यान प्रकार मुखार आयला. तांच्यांनी तातूंत दर्यांतले जीव आनी मनीस ह्या दोगां खातीर विखारी परिणामांचे मूल्यांकन करपाचेर भर दिल्लो. ह्या अभ्यासात चडशा नुस्त्याच्या जातींनी मुत्रपिंडात सगळ्यांत चड धातूचे संचय दिसून आयले. ताचे उपरांत यकृत, कल्ले आनी स्नायू हातूंत दिसला. बांगडो आनी तारले ह्या सारक्या 11 प्रकारच्या नुस्त्यांनी धातूंचे प्रमाण चड आशिल्ल्याचे दिसून आयले. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. पर्यावरणाची हानी, म्हारगाय, बेरोजगारी, वाडपी गुन्यांव आनी भ्रश्टाचार ह्या मुद्द्यावेल्यान विधानसभा अधिवेशनात सरकाराक धारेर धरतले अशें विरोधी पक्ष फुडारी सांगता. कांय विरोधी आमदार पावंक नाशिल्ल्यान खंय विरोधी आमदारांची बसका फुडें धुकल्ल्या. शेनवारा विरोधी पक्ष आमदारांची विधानसभा अधिवेशनाविशीं चर्चा करूंक बसका जावपाची आशिल्ली. मात विजय सरदेसाय तशेंच हेर फुडारी पावंक नाशिल्ल्यान विरोधी पक्षांच्या आमदारांची बसका 6 जानेवारीक धुकल्ल्या. We have postponed it to 6. Some of Vijay Sardesai is out of station and stuff like last minute. So we were just discussing about certain issues that need to be taken. Elton Bab, there's an accident that took place in Kepe. So definitely before the BAC or during the BAC we will discuss on the environmental damage, unemployment, inflation. These are issues, rising crimes, murders, corruption. These are issues that have to be raised, and the way this government is working, dadagiri, hukumshai, complete paralysis of policy making. आणि जे पणाक आश्वासन दिल्ली ती आश्वासन अजून तशी आहे. मॅजिस्ट्रियल रिपोर्ट पब्लीक करचो अशी मागणी विरोधी आमदारांची आसा. मॅजिस्ट्रियल रिपोर्ट अजून पब्लीक केलना आनी आमी आयकिल्ले ते भाशेन 2 पान ही दिले फायर डिपार्टमेंटान, 2 पान रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान, 2 पान दिला पुलिसेक. हो रिपोर्ट पब्लीक जावपाक जाय. देर हॅज टू बी अकाउंटेबिलिटी. दीस इज बेसिकली अ मर्डर. दे आर नॉट डेथ्स. दिस इज अ मर्डर बाय दिस गव्हर्मेंट. They are responsible for this careless attitude. I have not seen this report in public domain. So if the report has been submitted in sealed cover, then the question is, until it is put in public domain, we cannot comment on it, number one. Number two, I have been told from certain officers that parts of the report have been sent to the concerned department for action. Now remember this, I am repeating. Suppose some lapse in fire department, they have sent that part to fire department. Some lapse in revenue department, they send. You can't send pieces when you need to see the whole body. I can't send you fingers and tell you look at what is the problem with this structure, with this body. So you have to read the report as a whole. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. तुम्ही जे खातात ते तुमच्या भलायकीत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पैशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले अँटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणात हाडटा आनी न्यूरो डिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घराघरान पंचामृता हेल्थीफाय. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी, माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी, म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर, सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात.
एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही माझी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपून म्हजे कर्तव्य आसा आणि हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पहिले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातले पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड. शेती उत्पादनाक योग्य मोबदलो मेळटलो जाल्यार शेतकारांनी पारंपारीक शेती परस व्यावसायिक शेतीचेर भर दिवचो असो उलो मुख्यमंत्र्यान मारला. पावसाक लागून शेतीचें लुकसाण जाल्ले 3,950 शेतकारांक 3.68 कोटी रुपयांची लुकसाण भरपाय दिली. आडमेळी पावसाक लागून लुकसाण जाला तांकां शेतकरी आधार निधी येवजणे खाला मुख्यमंत्र्याचे हस्तुकी मान्यता पत्र दिवन अर्थीक मजत भेटयली. एक तुमकां गव्हर्मेंट लावपाक पयशे दिता, तुमी हेक्टरी लायत जाल्यार आमी कितले दिता एका हेक्टराक? फॉडर लायत जाल्यार 20,000 रुपया आमी पर हेक्टराक लावपाक दिता आणि तेच परत आसत अशें तेजे आनीक 40-50,000 रुपया म्हणजे डेअरी आहा ते वयल्यान विकत 5 रुपया किलोन विकत व्हरता. तुमी म्हणटले फॉडर लायले जाल्यार कोण विकत व्हरतले? गोंयांतले सगळे वेटरनरी फार्मर्स हे सगळे भायल्यान हाडटात, त्यापेक्षा तुम्ही लायले जाल्यार तुमच्या कडल्यान विकत व्हरतले. म्हणून हांवें सांगलें आमी ट्रेडिशनल फक्त भात शेतीचो विचार न करता आतां वेगवेगळ्या कमर्शियलाचो विचार करपाची गरज आसा. थोड्या दिसाच्या पयलीं तेंच्यांनी हळदीची मोठ्या प्रमाणात लागवड सुरवात केल्या. दॅट इज ऑल्सो द कॅश क्रॉप. आमी जर हळदी लायली जाल्यारूय ते कॅश क्रॉप खूब मोठ्या प्रमाणात जाता. की पावसांत जाल्ल्या मेजर लॉस हाच्या खातीर आमकां शेतकरी आधार निधीच्या अंतर्गत जवळपास आमी 3,950 लोकांक 368 लॅक्स म्हणजे 3,68 कोटी रुपया आज डिस्ट्रीब्यूट करता. तुका जर सगळ्यांक याद आसा मुख्यमंत्र्यान सांगलेले की डिसेंबर मंथ मॅक्स डिसेंबर की जानेवारी 15 पर्यंत आमी दितले आणि आयज आसा जानेवारीची कितली तारीख आसा? आयज 3 तारीख आसा आणि ऑलरेडी हांव सांगता तुमकां खूब जाणांक लॅटरां गेली आणि खूप जाणांक पयशे गेल्ले आसात तुमच्या अकाउंटान. प्रत्येक प्रॉडक्ट 4 दिसा पयलीं पळयलात न्ही, तालिगांवचो प्रॉडक्ट, हांगचो प्रॉडक्ट, थंयचो प्रॉडक्ट आज आमी टॅग केल्लो आसा. प्रत्येक प्रॉडक्टाक मार्केटान बरो रेट लावपाच्या खातीर आमी सगळे गोष्टी करता. तुम्ही एकटी येवन जर मार्केटिंग केल्यात तुमच्या प्रॉडक्टाक खूब बरो फायदो जातलो आणि हे शेती 100% प्रॉफिटेबल जातली. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. SIRच्या ड्राफ्ट रोलांतल्या अनमॅप्ड मतदारांचें व्हेरिफिकेशन सुरू केलां. मतदारांक डॉक्युमेंट सादर करपाक आपयल्यात. राज्यभरच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यां मुखार हियरिंगां चालू, मात प्रक्रिया सामकी स्लो. मतदार पिकार. मडगांवां कार्यालया भायर लोकांची घे गर्दी. Stand over here, waste our time, and we have no idea what exactly is being done. Limited was all 20 constituencies are there. I mean all 40 constituencies. Salseti ang chalta. So त्या टायमार extension will be the only this thing and less लोकांक हियरिंग आपयले. कळ्ळें तुका? less लोकांक हियरिंग आपयले जाल्यार लायनूय कमी जातली. आणि एक्सटेंशन इज अ मस्ट. आमी डिमांड करतले चीफ इलेक्टरल ऑफिसराक. ऑनलायन म्हणटा ऑनलायन सुद्दां केलें न्ही, ऑनलायन सायट सारकें मेळना. आतां सेकंडली आतां फॉर्म 6 आतां जे वोटर्स शिफ्टेड जाला तांकां फॉर्म 6 भरपा पडटा. आतां फॉर्म 6चे फॉर्म सपोज हांगा घेवपाक गेले जाल्यार ते BLO मेळ म्हणटा. BLO म्हणटा आपणाक कोटा कवर जालो, डावनलोड करा म्हणटा. सो ही परिस्थिती म्हाका स्वता बघल्या तेगलान विथ एक्सपिरियन्स सांगपा सोदता. फॉर्म 6 सुद्दां ना आमचे कडेन, जायती फॉर्म ना. ऑनलायन म्हटलं की असं गजाल जायना. आमी सुद्दां ट्राय केल्ले आहा. 16 पासून आहा पळय ते एक्सटेंशन सामकें गरजेचें. कित्याक हिंग पावल म्हणटरी मरे लोक लायनीर रावतात, भितर पावल म्हणटरी तांकां सांगता एडिशनल डॉक्युमेंट कितें तरी तांकां सपोज मिसींग आहा जाल्यार परतून येवपा पडटा. आनी हे भाशेन जालें जाल्यार लोक वाजन वोटू नाक म्हणटाले. आमी कितें करून आमी आतां फॉलोअप करता लोकां कडेन. कितले जाण सांगता तुमगे वोटां आमकां येत नाक म्हणटा, जखमार म्हणटात अशें. सो हे भाशेन जावपा जायना. आमी मुद्दाम जावन सांगपा म्हणून हात जोडून अपील सुद्दां केल्लें आहा, आतांय करता लोकांक. इवन हियरिंग आसा पळय आपयले, प्लीज एटेंड जावा. कित्याक मेन तुमचो इम्पॉर्टंट म्हणल्यार तुमी रोलार रावपाक. कित्याक आज हे भाशेन ही जी परिस्थिती केल्ली आहा ते अशें आमकां दिसता की मडगांव आनी इवन हेर कडेन जे BJPक वोट्स पडपाक शकना तांकां खंय तरी सिस्टमॅटिकली एलिमिनेट करपाचो हो प्रयत्न आमकां सामको दिसता. हो चार्ज आमचो डायरेक्ट.
बायणा रेड लायट एरिया म्हणून दाग आशिल्लो आतां ट्युरिस्ट बायणा येवपाक लागल्यात. थंय सुरू जाल्ल्या वॉटर स्पोर्टाक लागून थळाव्या शेकवाल्यांकय बरें गिरायक जाता. पळोवया रेड लायट टू लायम लायट खासा रिपोर्ट. कांय वर्सां पयलीं बायणा रेड लायट एरिया म्हूण फामाद आशिल्ली. मात तेन्नाचो मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकरान बस्ती काडली. उपरांत फाटलीं 3 वर्सां खंय पर्यटन वाडोवंक थळावो आमदार संकल्प आमोणकर यत्न करता. अंदूच्या नव्या वर्सा बायणा पर्यटकांची खे गर्दी. बायणा रेड लायट टू लायम लायट अशें परिवर्तन जालां. आयज त्याच्याच प्रमाणे फक्त बायणा बीच फक्त न्यू इयर सेलिब्रेशन ना उरता. हांवें थंयसर तुमी पळयलां आसतलें गेल्या वर्सा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल केलो. आख्खे साधू संत ते बायणा बिचाचेर येयले. सूर्यदेवची पुजा जाली थंयसर. सगळे म्हणजे ऑलमोस्ट सगळे गोंयचे आनी इंडियेचे सगळे संत आनी स्वामी थंयसर येयलेले साधू. थंयसर आतां वॉटर स्पोर्ट्स स्टार्ट केलेले आसा. ते वॉटर स्पोर्ट्साक लागून थंयसर कितलेशे ट्युरिस्ट येवपाक लागलेले आसा. ते शेकवाल्यांक थंयसर थोडेशे गिरायक जावपाक लागलेले आसा. अशें आमचो प्रयत्न आसा. त्याच प्रमाणे बायणा बीच टोटल ब्युटिफाय करपाचो होवूय हांवें इनिशिएटीव हातीन घेतलेलो आसा. त्याच प्रमाणे आमी एक विविंग गॅलरी थंयसर घालपाचे म्हाजो प्रयत्न आसा. ऑलमोस्ट प्रोपोजल गव्हर्मेंटा कडेन आसा, ट्युरिजम मिनिस्ट्री कडेन आसा. तोवूय पायपलायनीन आसा, तेजो आमी फॉलोअप करीत आसा. आख्खो तो रस्तो आसा पळय तो रस्तो ऑलमोस्ट टेंडर जाल्लो आसा. फुडल्या म्हयन्यानसून तेजें काम स्टार्ट जातलें. तो आख्खो टेंडर जो पास जाला तो हॉट मिक्स जातलो आख्खो. इतले लोक, भुरगीं, यूथ सगळे जाण ट्युरिस्ट येवपाक लागले जाल्यार तो काल बायणा बीच खच भरलेलो आसलेलो. आनी हांव तुका अजुनूय सांगता की जे हांवें स्टेटमेंट केलेलो आसा जे 25,000 एंड अबव लोक थंयसर काल प्रेझेंट आसलेले. हो म्हाजो रिपोर्ट न्हू, हो पुलीस रिपोर्ट आसा आनी कोणाकूय विचारूंक शकता. आयज बायणा बीचार जो आयज ग्लोरी परत येवपाक लागलेलो आसा पळय हेजो हांव खरो श्रेय म्हणटा ते आमच्या गव्हर्मेंटाक, त्याच्या लोकांक जे लोकांनी एक्सेप्ट करपाक लागलेलो आसा. येस, बायणा बीच इज सेफ. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. पेन्द दे फ्रांकाच्या एक्डिल हायस्कुलाच्या वाठारांत क्रिकेट कोच हेमंत आंगलेन भुरग्यां खातीर कोचिंग सुरू केलां. ताणें स्कुलाच्या वाठारांत क्रिकेट पीच केल्या. ग्रावंड करपाचो प्लान. उत्तर गोंयच्या भुरग्यां खातीर ट्रेनिंग. ही फॅसिलिटी ही ॲक्डिल स्कुलान सुरू जाल्या ती मडगांव क्रिकेट अकॅडमी ह्या संस्थेन पुढाकार घेवन ती केल्या. ताच्या फाटल्यान आसात खूब व्हडली स्टीव वॉज सामके हू हॅज कितें म्हणटा पेन्शंट टू डू सोशल वर्क. तांणी आमकां प्रोत्साहीत केला आनी हो जागो आमकां अकॅडमी उगडपाक दिल्या. आतां ही अकॅडमी इज ओन्ली फॉर द पीपल इन द नॉर्थ. हे सावथाक आमची अकॅडमी आसाच. नॉर्थाक हांगा आमी विदावट एनी मनी, देर विल बी नो फीज आनी देर विल बी ओन्ली थर्सडेज एंड फ्रायडेज 2 days व्हीलर प्रॅक्टीस ऑन दीस फॅसिलिटी. आनी सॅटर्डेज एंड संडेज आमी हांगा जे पळय हांगा खेळपा येतले तांचे भितर 2 टिमो करून A, B करून तांचे भितर खेळटले. मागीर आमी KRC कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशन कॉलनीन आमची आमचो एक ग्रावंड आसा मडगांव क्रिकेट अकॅडमीचो अंडर. थंय आमी मॅची खेळटले हांगा आनी थंय. हे न्यूज बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.